आम्ही सध्या असा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आणि सध्या आमच्या वांगडा एक गोवन फिल्माचे एक्टर्स आणि त्याचे कास्ट अँड क्रू मेंबर्स असा. सर तुमचे स्वागत असा. तुमचे जे फिल्म असा त्या बद्दल मातशें सांगा. नमस्कार, हांव वैभव नायक, फिल्माचो रायटर एंड डिरेक्टर. व्हाईट ड्रीम ही फिल्म एक वेगळो विशय घेवन येता जो मेंटल डिसऑर्डराचेर आसा आणि भितून दोन असे पात्र आहात जी तो डिसऑर्डर सांगतात कसो आसता तो आणि सिम्पटम्स भितरले कशे आसा ते आणि अख्खी स्टोरी तेतूनच कन्फ्युजींग स्टोरी कशी वयता आणि निमणो जो शॉर्ट आसा थंय फूल जी कितें स्टोरी आसली ती ओपन अप जाता. एक मेंटल डिसऑर्डर सारको जो सेन्सिटीव विशय तुम्ही घेतलो, कसो निवडलो? कारण म्हाका मेंटल डिसऑर्डर्साचेर वाचपाक, शिकपाक आणि आयकपाक सुद्दां खूब आवड आहा म्हाजी ती. सो असोच एकदा वाचता वाचता म्हाका सुचलें तें म्हणजे हेजेर फिल्म जावंक शकता म्हणून. सो हांवें सगळे टिमी कडेन, एक्टर्सां कडेन, परत DOP कडेन सगळ्यां कडेन बसून डिस्कस केलें की हेजेर काम करया काय म्हणून. सो मागीर तेजे उपरांत बरोवपाक घेतली लगेच हांवें, बरयलें आणि मागीर स्क्रीन प्ले बीन करून आमी शॉर्ट केलो. तुम्ही या फिल्माची लीड एक्ट्रेस आसा, सो कसो आसलो अनुभव फिल्मान काम करपाक? खूब बरो आसलो. लायक आमी फ्रॉम द प्रोसेस टील ती लायक आमी शूट करतना लायक तो जो प्रोसेस आसलो पळय तो खूब बरो आसलो. वीथ द प्रोसेस आमकां तो खूब हेल्प जालो. लायक आमचो प्रोसेसूच इतलो स्ट्रॉंग आसलो, आमी इतले सपोर्टीव आसले सगळी आख्खी टीम की आमकां ते खूब इजी पडलें जेन्ना आमी शूट करताले पळय तेन्ना. ह्या व्यतिरिक्त आणि तुमकां फुडलो विशय तुमी फ्युचर प्लॅन्स तुमचे कितें आसा? फ्युचर प्लॅन सद्या चालूच आसा, तें सांगूंक शकना न्ही. सो ट्राय करतले आणि 100% दिवन नवें कितें लोकां मेरेन पावयतले. गोवन फिल्म सेक्शन हे म्हणजे फाटल्या इफ्फीच्यानूच चालू जाला. सो अशें जेन्ना चालू जाता तेन्ना गोवन्स म्हण गोवन फिल्म मेकर्स हांकां एक इन्स्पिरेशन मेळटा, एक प्लॅटफॉर्म मेळटा स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक. ह्या विशय तुमकां कितें दिसता? म्हाका तर अशें दिसता की आमची पयली फिल्म जी इफीक पावल्या. सो तशेंच जे कोण न्यू रायटर्स आहा, न्यू डिरेक्टर्स आहा जेंकां करियर करपाचें आहा फिल्म लायनान, सो म्हाजें तर एकूच म्हणणें की हो चान्स सोड नाका, ट्राय करा, मेहनत करा आणि फुडें सरा.